सरकारान असेंब्लीक सांगलां की ते रोजगारा विशयी कांयच गॅरंटी दिवपाक शकनात. ते फक्त गॅरंटी दितात ते गुंतवणूक कितली जातली, इन्वेस्टमेंट कितलो जातलो ते विशयी. त्या खातीर आमकां दिसता हो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पळय आसा तो इन्स्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आमकां गोंयांत जाय तो एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन बोर्ड. आनी कित्याक तो बोर्ड फोकस करतलो रोजगाराचेर, एम्प्लॉयमेंटाचेर. सरकारान असेंब्ली भितर सांगलां वाणी एग्रो जे पळय सांग्यार पळय येता ताजो रोजगार निर्मिती आसतली 500 लोकां म्हणून. ही सामकी फट. दिस इज अ टोटल लाय की 500 लोकांची एक बियर फॅक्टरीक रोजगार निर्मिती जावपाक शकना. की गोंयांत भितर 2 प्लांट आसा सॉफ्ट ड्रिंकाची, एक पेप्सी आनी एक कोक. ह्या दोनी प्लांटा भितर जो रोजगार निर्मिती पळय आसा ती 200च्या सकल आसा आनी ती तितली वर्सां गोंयांत आसात. Total employment created in Pepsi and in Coke in both these factories is less than 200 combined together. So how in a beer factory the employment in the first year can be 500? So this calculation itself is a total lie. It just cannot happen like that. दुसरे सरकार म्हणटा की 8000 नोकऱ्यो मोपा एअरपोर्टा लागून जातल्यो. ओके, सो हेय कॅल्क्युलेशन सारकें आसा काय फट आसा तें आमकां कळना. आनी दुसरी सरकार म्हणटा की स्थानीक लोकां खातीर आमकां एअरपोर्ट जाय, तांकां रोजगार मेळचो म्हणून. गोवा फॉरवर्ड स्टँड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल यूथ. आनी आमची एप्रोच असो आसतलो की 100% 100% रोजगार गोंयच्या युवकां खातीर. आनीक इन सरकारा भितर मागीर गव्हर्मेंट एडेड जी पळय आस्थापना आसात तातूंत आनी सरकारी कॉर्पोरेशन पळय आसा तातूंत भितर कॉम्प्रोमायज कसलोय ना. 100% नोकऱ्यो स्थानीक युवकांक वचपाकच जाय. इट इज कंपल्सरी. देर इज नो कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट. दुसरें जेन्ना आमी प्रायवेट सेक्टरा कडेन येतात तेन्ना गोवा फॉरवर्डाचो एक बिझनेस एप्रोच आसतलो. बिझनेस एप्रोच म्हणल्यार नेगोसिएशन.